संस्कृत भास शिकता आसतना आपल्याक फकत उलोवपाक येवचें म्हणून ती शिकची न्हय जाल्यार संस्कृत फुडें जगाची भास जावं येता म्हणून ती शिकची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें तरणाटे पिळगेक केलां। संस्कृत भास आपलें भविष्य घडोवपाची भास थारूं येता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें आसा। संस्कृत शिकता आसतना इट इज नॉट ओन्ली फक्त म्हाका मातशें उलोवपाकूच येवपाक जाय किंवा कळपाकूच जाय म्हणून संस्कृत शिकचें न्ही, तर संस्कृत ही भाशा आमी म्हणटा फुडें जगाची भाशा जावपाक शकता। आमी संस्कृत ही भाशेंतल्यान लोकांक तत्वज्ञान सांगूं शकता। संस्कृत ही भाशा म्हणजे आमकां जे इन फ्युचर म्हणजे आमचें करियर घडोवपाची भाशा ही संस्कृत भाशा जावपाक शकता। हांव कित्याक सांगता तुमकां आनी एक गजाल सांगता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता। पयलीं पेटी आनी तबले जे शिकताले पळय न्हू, ताका म्हणटा कितें रे पेटी कित्याक शिकता, तुका कितें जावचें पडलां तुजें काय म्हणून। खूब जाण गायन शिकताले, गायन शिकून कितें करतलो तूं काय म्हणटाले। बट पेटी तबले आनी गायन जितके जाण शिकले आनी ज्यांच्या कडेन डिप्लोमा सर्टिफिकेट आसले पळय न्ही 10वी जाल्या उपरांत सुद्दां ते सगळ्या इश्कोलांनी टिचर म्हणून आहा। 100% म्हणजे ते शिकलेले आपले आवड म्हणून, बट तेंचे एक्चुअली करियर म्हणजे जाका आमी म्हणटा की पोट भरपाचें शिक्षण ते जाले। जे ग्रॅज्युएट तेंच्या बरोबर जाल्ले आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट ते बेकार आसा, आनी जे पेटी आनी तबले शिकले पळय न्हू ते बरोबर हांव फॅक्ट सांगता। पेटी आनी तबले शिकले ते सगळ्या इस्कॉलांनी आयज टीचर आसा, एकटोय तेन्ना बेकार उरलो ना। कोण आसले तितके जाणांनी एकदम तांकां नोकऱ्यो मेळून गेल्यो। पूण इन लॉंग रन म्हणजे संस्कृत घेवन जे कोण फाल्यां सकाळी डिप्लोमा डिग्री जातले पळय न्ही, निश्चित रित्या ह्या संस्कृता खातीर इतको मोठो स्कोप आमच्या देशात निश्चितच आसा। बट त्याच बरोबर आमी जाका म्हणटा की बुद्धी चातुर्य आनी बुद्धी आमची जाका वृद्धींगत जावपाक जाय आसत जाल्यार आमकां संस्कृत शिकप हे गरजेचें आसा।